देवान आमकां कितें दिलां तितल्यानूच आमी धादोशी आसा वो धादोशी जाता जाय ना, पूण आमची आस अधीक आनी अधीक वाडत आसा आनी वाडत वेता. आमी अधीक आशेवंत जाता. दिसान दीस आमी देवा लागीं मागत आसता आनी व्हड तो देव आमकां दीत आसा आनी दीत आसता. पूण तरूय आमी कशींच धादोशी जायनात. देवान कितें दिलां तातूंतूच आमी कुशलाचे बोल्लेक आमी चड आनी चड आस कोत्ता. पूण चड आस कोत्तूच ताचो परिणाम कितें जाता तो हे आशेवंत इस्टोरी वरवीं उगडापें जाता. कितें पावलें जावं दुडू ग्रेस्काया सो देवाची कृपा जाई काऊ. तुजेत नाय आसा तो नासलेल्यांकूय कितें जाय दिवं. इस्टोरी आयकोन पोराता तुमी नीट रस्त्यार येवं. एका गांवांत एक गोवानी बायल कुशाल दिसारी गोरकार ते बायलेचो सरकारी कोचेरीन काम कोरी. जोडलेली जोड आडून बायलेच्या हातान दी पुरी. बायल कितें कोत्ता ती केदीस बायलेक ना विचारी. बायलेचेर आसलोलो पुरो विस्वास. कोश्टांनी जोडलेले दुडू ती करची ना म्हूण विद्वास. चेडू गरीब घरांतले म्हणटूच ताका जातास. चड आस कोत्तोच मनीस आपलोच कसो कोत्ता सत्तेनास. गोवाक ना कळटा बालजुरान पयशे दिवंक लागता. पयशे येतेलेच म्हूण जुराचे चिंतून कूस भोगता. तुजेत नाय घोडटा म्हूण कोणूय आपले गरजेक मागता. मनशाची कुशालकाय संवसारांत न्हय चड काळ तोखता. सास्तोच कितें घडटा. रीण फारीक कोरी नासतना रीणकारी पोळा पोळ काडटा. एकल्यानूय रीण फारीक करूंक ना ती त्रासान पडटा. आंगार घासले ड्रो कोण उजो पेटोवन जीव सोंपयता. देवान मुटला गोरजे वोतांक पाव म्हूण तुजे ताय घोडटा. आसलेल्यांकूय आनीकूय जाय दिसता आशा उदीक वाडटा. बोडजुराक पयशे दिवप धर्मा आड बायबलार मेळटा.
पळोवया ही गोण्णी कोणा जिवितान बदलो पाडटा परीक्षा करूंक थोड्यांक देव भरपूर दिवन पळयता देवान दिला म्हूण सांगताचे कोण उपकार आठवयता येवजून पळयात बारीक मोतूच कोण कितें घेवन वयता चोडास कोतूच पळये भायले पोरी जीव सोंपयता